चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मदें कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. आयज तुमकां दिश्टी पडटा म्हज्या फाटल्यान जायतीं माणकुलीं भुरगीं आसात. ह्या भुरग्यांनी तोकस घेवन पालकाक वेंग मारली. पालकार आपलो तियात्र ताणें सादर केलो म्हणटच आयच्या खिणान तांच्याय बरोबर आमी भासाभास करून तांची उमेद, तांचो मोग, तांच्या काळजांतली उर्बा आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतात. आमच्या बरोबर सिस्टरूय आसा जिणें तांकां जायत्या आव्हानांक कसो फुडो करचो हाचेर तांकां मार्गदर्शन केलें. म्हणटच सुरवातेक आमी ह्या तियात्राचो ओपनिंग चल तर. संवसारांत गोठा बाबा भयणांनी भुरग्यां मदें अंतर केला जायत्या जायत्या जाणांनी आमकां जल्मान धाडून सोडून दिली आश्रमांनी भुरग्यांक आमकां जाप दिवची पडली तुमच्याच कन्यांनी. इश्टानो, तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा तें इस्कॉल आनी ह्या इस्कॉलाची ती हेडमिस्ट्रेस बाय सिस्टर लिबी फेर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच ह्या भुरग्यांक हो तियात्राचो कॉन्सेप्ट तुमी कसो मुखार हाडलो? आमकां सगल्यांक देवान देण्यान बोल्ल्यांत आनी हांव सेंट मायकल इस्कॉलांत 12 वर्सां वावुरतना हांवें जायत्यो म्युजिकल प्ले घातल्यो आनी तातूंतली वॉक टॉल आमच्या फादर फावंडराक सादर केलें. ते अंजुनाचें जिवीत, अंजुना रावतल्या लोकांचें जिवीत दुसरें. तेच बरोबर सिंड्रेला हांगा येतगोच भुरग्यांची उमेद चोवून म्हाकाय उमेद जाली. आनी जेन्ना हांव धाकटीं आसतना वाड्यांत हेड जाताले त्या हेडांत हांव पार्ट घेतालीं आनी ह्या भुरग्यांची उमेद चोवून म्हाकाय दिसलें एक तियात्रांत भुरग्यांक हें उत्तेजन दिवंक. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका सोडूंक नासली. जेन्ना ग्लोरिया म्हाका मेवलें डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आनी तेणें म्हाका मातशें कितें सांगलें, हांवें म्हळें आमचीं भुरगीं बरीं उमेदीन आसात. सो रोखडें हांवें येवन जॉर्जाक सांगलें. सो जॉर्जी मातशें उमेदीन बोल्लो आमचो तियात्र सादर करूंक. 15 दिसांनी भुरग्यांनी ही तयारी केली. 2 दिसाक म्हज्या ऑफिसाचे सायडीन त्या रुमांत भुरगीं प्रॅक्टीस करतालीं. बट म्हाकाय उमेद जाली 15 दिसां भितर भुरगीं रेडी जालीं म्हूण. तितली हांव हॅप्पी नासली, म्हळ्यार भुरग्यांक चोवून तांची उमेद चोवून आनी आख्खें इस्कॉल द हावस इट वॉज हावसफूल. पयलो तियात्र आमी दाखयलो तेन्ना चिल्ड्रन्स कॉन्टेस्ट तें देणें दिल्लें देवान. तो पळोवन म्हाका दिसलें आमी कितें आमच्या इस्कॉलाक उदरगत करूंक आनी भुरग्यांक उमेद दिवंक. देखून हांवें भुरग्यांक सांगलें हो दुसरो शो आमी आमच्या इस्कॉलाच्या ग्रावंडाक लागून करुया. सो हो शो आमी भायल्यान करूंक ना, हिंगा परत आमी रविंद्र भवनान दाखयलो. तांची उमेद चोवून तांच्या भुरग्या पेरंट्साची उमेद पळोवन आनी आमची टिचरींची हांव चड उपकारी आमच्या भुरग्यांक. तेच बरोबर सर जॉर्ज आनी ग्लोरिया आनी तांचे वांगडा आसलेले टिचऱ्यो मिनिना, फॅनिला आनी मॅरल सदां तांची प्रॅक्टीस घेताली. सो देव बरें करूं. सिस्टर, खूब बरें दिसलें कारण तुवें तुजे काळजांतले आवडे ह्या वेळार उक्ते केले. पूण ह्या भुरग्यांक एकूच तियात्र करून तांची कला मुखार वेची ना, त्या पासत तांकां परत हात दिवचो पडटलो. तुजी कितली तयारी? पयलो कॉन्टेस्ट जालो तेन्ना जायते पाद्रींनी म्हाका कॉल केलो आनी आमचे सिस्टरीन. सो रोखडें म्हाका विचारलें दुसरो तियात्र केन्ना. आय सेड दुसरो तियात्र आमी बरयताय आतां. पयलो तियात्र ग्लोरिया आमचें एक्स स्टुडंट. रोखडें हांव ताका वळखून आसलें तितलें हांवें आयकलें.
सो दुसरे आतां हांवें जॉर्जा ऑलरेडी सांगिलां एक तियात्र बरोवन रेडी दवरी आमचे फेस्टिविस्टा आमचो एक शो जाता हिंगा ओपन एअर तेन्ना डिसेंबराच्या म्हयन्याक आमी तो लोकांक भुरग्यांक कितें देख आनी समाजांक देख कितें आमच्या भुरग्यांनी तांच्या जिवितांत दुसऱ्यांक दाखोवड करूंक जातली ती म्हज्या मनांत आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. बाई तुजें नांव? म्हजें नांव वान्या गोन्साल्वीस आनी हांव पेपेचल साका कॉन्वेंट हायस्कुलान शिकता. तुमी तियात्र केला, तियात्राचें नांव? तियात्रान हांव देणें दिल्लें देवान. तुवें कसली भुमिका केली? हांवें एक लोंगड्या हितून एक्ट केलोलो आनी प्रायजूय मेळ्ळो? हय. मातशें एक डायलॉग? हय. ओके. बाय कितें भिकेक घालात बाय. सकाळीं ता उपाशीत आसात आमी, कांयच खावूंक ना आजून पुसा. कितें भिकेक घालात बाय. तर तुका ह्या आदीं तुवें तियात्रांनी केन्ना तरी भुमिका जावं खंय तरी एक्टींग? ना तशें करून केन्ना केलें ना. पयलीं पुसा इस्कलां भाग गेल तेदो केलें. हय, पूण आतां तुका आनीक उमेद आहा? हय आहा. तें फुडें करतलें? या फुडें करतलें. देव बरें करूं. थँक्यू. बाय तुजें नांव? म्हजें नांव प्रितिशा नियासो आनी हांव पेपेचल साका कॉन्वेंट हायस्कूल ह्या इस्कॉलांत शिकता. तुजें नांव? म्हजें नांव लुएल मिंजी रॉड्रिगीस आनी हांव पेपेचल साका कॉन्वेंट हायस्कुलांत शिकता. ओके. तर ह्या तियात्रांत तुमी कसली भुमिका केल्या? हांव एक हावजवायफ घोरकान कशी आनी आमचे मदें अशें करून झगडीं जातालीं आमी अशें करून लायक एक्टींग केलां. तूं? हांव पटेल आहलो तियात्रां लायक आम हीज हजबंड एंड आम अ लँडलॉर्ड. ओके. तुमचो बरोबर डायलॉग कितें तरी आसा? हय आसा. ओके. आमच्या ऑडियन्साक. आमी मोर्यादीचे दादले. आमी कितें व्हडले ब्लूज आनी मिनीस्कर्ट घालिनात. गोमट्याक येदें व्हडलें फॅशन करिनात. तुमी ती पातकां घालतात दादल्यांक. अश्यो मिरवतात. सारकें न्हय? वय चड गुणेस तुमी पितात आनी यो बायले यो हांगा ती लोळटात ते बायलो दिसतात तुमकां. कोणूय बरें चेडून दिसले मिरवता मरे तूं हड्ड्याक तेल लावून. हड्डो खंयचो? ओके. तर तुमकां ह्या फुडें तियात्रांनी न्हेसोन दिसता काय इतल्याचेर काबार? ना आनी करपाक जाय तियात्रां एक्टींग. तूं करपाक जाय. तूं कांतार म्हणटा? ना एक्टींग म्हाका एक्टींग करता. हां, चल देव बरें करूं. थँक्यू. बाय तुजें नांव? म्हजें नांव इंतिया सबियोला डुराडो. ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? हांवें तियात्रा इंट्रोडक्शन कोता. सेकेंडली एक डुएट आहा आनी एक सोलो आनी स्मॉल एंट्री. होय. तर तुजे आवडीच्या कांताराच्यो 4 वडी. दिसता आतांची भुरगीं सांपोडल्यात कांय वाऱ्याक. सांगता आदी भुरगीं माय पायक भियेतालीं खंय ताऱ्याक. माय पाय आपल्या भुरग्याक सोदां सांगतात पोऱ्याक. पूण आमी भुरगीं तांचे सगळेंच मारतात साऱ्याक. भुरग्यांनी आमी भुरगीं सावून आसात फुलाचे बाग. वा 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 वा. हें ह्या फुडें तर तियात्र जालो जाल्यार आमच्या ऑडियन्सांक तूं येवन तुजें कांतार आयको. कितें म्हणटा? आय एम गिवींग this like a good message to the children that mobile वायटूय न्हू आनी if we use it for our good then it is good. हय बरो. ह्या फुडें तियात्रांनी न्हेसतलें काय काबार? ना न्हेसतलें. न्हेसतलें. देव बरें करूं. थँक्यू. बाबा तुजें नांव? म्हजें नांव एडन डायस. तुवें कसली भुमिका केल्या? हांव एक एडवोकेट ते तियात्रा देण्यान दिल्ले देवान. तुजें नांव? आडन एंटनी जिवांव. हांव एक पिवन जालोलो. तेचें नांव सुपारी. तुजें नांव? म्हजें नांव प्रिंडन फेर्नांडीस आनी हांव एक ब्रोकर जालोलो तुकाराम. आनीक तुवें सांगलां तर तुमचो सोगांयचोय बरोबर डायलॉग आसा आमच्या ऑडियन्सा पासत. स्टार्ट. देव बरें दीस दिवं पाटील बाब.
कितें खबर सगळें काम तयार पडलां वो ना सगळें काम थाऱ्या पडटलें तुमकां तुमचें मेळ्ळें पुरो न्हय बरें आसा हो म्हगेलो एडवोकेट आनी हो ताजो पिवन तुजें सगळें कोटिनीचें काम हो सांबाळटलो म्हजें मात काम बेगीन करून दिवशी कळ्ळें बरें आसा म्हजें कितें आसा तें म्हजें व्हरतलें कोणाक कांयच मेवचें ना पूण फकत तुमी म्हजो दुडू तयार दवरात मागीर तुमकां सगळी व्हडली पार्टी आसतली हॉटेलांत सर मातशी ओगी राव पाटेक रोकडोच तयार जाता पूण कितें खावपा पिवपा तें जिवाकूच लागना ओके गूड गूड व्हेरी गूड खूब बरें दिसलें तुमी ह्या फुडें तियात्रांनी न्हेसतले हय उमेद जाल्या ओ लोकांनी तुमकां तुमचो कॅरेक्टर पळयल्या उपरांत कितें तरी म्हणलां बरें जालें बरें जालें म्हाका इलें म्हणपा बरें हां 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 जाला ओके ओके हां चल ऑल द बेस्ट थँक्यू सर बाबा तुजें नांव म्हजें नांव मेलरीश फिगो वाज आनी म्हजो तियात्रा कॅरेक्टर सुरेश म्हजें नांव वान्या गॉन्साल्वीस म्हजें नांव प्रिसी पेरेरा म्हजें नांव एडोन्सिया वाज म्हजें नांव सिबल डिसोजा ओके म्हणटच हो तुमी कसलो सीन करूंक सोदतात वो आतां आमगेलो एकले सोनिया गांधी एकले इंदिरा सो आमगे एक आखी एकठांय जाताय आमी आनी आमी कांतार म्हणटाय सो तो एक्ट आहा आमगेलो ओके मातसो ओके वळखूंक ना हें निलू सोनिया गांधी कशें न्हेसयलां हांवें ताका पूण तूं जाणा आयज 14 नोव्हेंबर आयज आमच्या पंडीत जवाहर नेहरूचो वाडदीस आनी हो दीस आख्खे संवसाराक भुरग्यांचो दीस म्हणून मनयतात तुमचो डायलॉग चलात आमकां तर हें शिकोवप ना पूण उबी रावून 14 नोव्हेंबर चाचा नेहरूचो जल्म दीस मनया सगलीं म्हणात सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इनके ओके तर ह्या फुडें ह्या तियात्रांतल्यान तुमच्या घरच्यांनी तुमकां कितें म्हणलां तुका बरें एक्टींग केलें बरें एक्टींग आनी बाय तुका बरें एक्टींग केलें बरें एक्टींग केलें म्हूण आनी फुडें ट्राय कर म्हूण अशें करून ट्राय कर म्हणल्यार काय पुरो तियात्रां हें कर म्हूण कर म्हणला होय चान्स पडलो जाल्यार कर होय तूं चान्स पडला कर म्हणा हां ओके आनीक बाबा तुज्या मनान कितें आसा चड केलें हां बरें बरें तुजी कोणा तियात्र पळोवंक आयलोली मामी येयल्ली मामीन कितें म्हणलां बरें जालें बाय तुजें नांव म्हजें नांव विएन्जा कर्नेरो लिन्सी सॅरन कुतिनो नेथन कार्नेरो शविन रॉड्रिगीस एडसन पिरीस पळय ह्या वेळार हांचे लागीं आमी थोडे भोव जाणा जावन घेवया कारण जेन्ना तियात्र जाता तो तियात्र फकत कलाकारां असली म्हूण जायनात पूण माची मांडावळ माचयेची वेवस्था आनीक टायम टू टायम फॉलोअप म्हणजे कलाकारांक तयार करप तांच्यो जायत्यो जबाबदारी आसतात आनी म्हाका दिसता ह्या पंगडान त्यो जबाबदारी घेतल्यात म्हणटच तुवें कितें केलां तर आमी ह्या तियात्रांत स्टेज मॅनेजर आशिल्लीं हाचे फुडें आमी जायते तियात्र पळयल्यात फाटली मुखाली स्टेजूच पळयल्या पूण फाटली मांडावळ कशी जाता हें आमी केन्नाच पळोवंक ना पूण ह्या तियात्रांत आमकां भाग मेळ्ळो फाटली मांडावळ करूंक प्रॉप्स रेडी करूंक सिंगर्स एक्टर्स हांकां सगळ्यांक रेडी करूंक तांच्या पार्ट केन्ना आसात ते तांकां सांगूंक आनी इल्लेशें प्रॉम्प्टींग तांकां करूंक आमकां भाग मेळ्ळो बाय तुका हो अनुभव केन्ना तरी आसलो हे फाटल्यान चलता ताजो ना हो अनुभव म्हाका पयलोच फावट मेळ्ळा आनी म्हाका खूब आवडला आनी ह्या फावटी आमी हो कार्य चालूच दवरतली म्हणटा तुमची उमेद वाडल्या वय सर बाय तुका दिसतालें की आपणें एक खंय तरी एंट्री मारल्या आसतली तुवें हां पूण मारूनशी दिसताली होय बिकॉज इट्स अ व्हेरी इनोवेटीव एक्सपिरियन्स दॅट वी गेट फ्रॉम दीस प्लेस तुजेर कसली जबाबदारी आसली सेम प्रॉम्प्टींग अँड बॅकड्रॉप प्रॉप्स अँड ऑल ओके बाबा तुवें कितें केलां
हो एक्टरा रेडी दवरपा आनी केन कित करपाचे प्रॉप्स केन हाडपाचे खंयची सिनां ते सगळे तयारी करपाक हाची जबाबदारी तुमचेर कोणें सोपयली? सर जॉर्ज एंड टिचर मिनेना. म्हणटच तांकां तो थोडो भोव अनुभव आसलो हय आनी जॉर्ज तर एक्सपिरियन्स. हय हय म्हणटच होय एक तियात्राचो भाग हें केन्ना तुमकां कळ्ळें? एंटर जालें तेन्ना लायक एशको आम तियात्रा म्हाका गेले तेन्ना कळ्ळें. हय आतां गांवांत तियात्र जाता तेन्ना चडशें हें कांयच दिश्टी पडना. पडना. हय आमकां मुखाल्ले कित ते एक्टींग कोताय ते दिश्टी पडले, फाटी स्टेजार कित मांडावळ कोताय ते कांय दिश्टी पडना. आनी मागीर स्टेज क्लियर तुमीच केली? हय हय स्टेज क्लियर आमीच केल्या. फाटले प्रॉप्स बी सगळे मांडावळीन ओडप आरोप आमीच केला. तुमकां हांव चड आनी चड यश आवडटा आनी मागता तुमी बरीं कलाकारां जावचीं. फाटल्यान काम करप होवूय एक कलाकाराचो भाग आनीक हो तुमी बरे भाशेन सांबाळ्ळा कारण हांवूय तियात्राक आसलो. हां देव बरें. बाय तुजें नांव? एंजल रिबेलो. ह्या तियात्रांत तुवें कितें केलां? हांवें कांतार म्हणा सोलो आवय. आमच्या ऑडियन्साक 4 वळी. आवय म्हणटा तें उतर व्हड मोला दीक उतर. आमचे आवय ह्या संवसारांत दुसरें कोणूच जायना सोर. केरीत देवाची रचना आवय एक मोगाची जोर. मनशाक उडासचें नासलें ती आवय नासलेली तर. खरेंच बाय तुवें ह्या वादीं कांतार म्हणलां खंय तरी तियात्रांनी म्हणलां? होय. आनीक तियात्रांनी न्हेसोनशें तुका दिसता? होय. म्हणटच खरें म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक आमी हात दिवपाची गरज आसा. जायते फावटी आमचो ऑडियन्स अशें चिंतता की कोणाक नांव आसलेल्या मनशाक सांगात दिता जावं ताका हात दिता. पूण आयज ह्या भुरग्यांची कला तुमकां हांवें थोडी बहुत दाखयल्या. ही कला अदीक अदीक उखलून घेवन आमकां फुडाराक नवे कलाकार घडोवपाची चड आनी चड गरज आसा. बाय देव बरें करूं. बाय तुजें नांव? म्हजें नांव रेंजल गोम्स. ह्या तियात्रांत तुवें एक्टींग केल्या? ना कांतार म्हणला सोलो सुट्टी. आमच्या ऑडियन्साक 2 वडी. हय. मांयदाडलो बाजारान हाडपाक सुट्टी पडली म्हूण इस्कॉलाक. 1 किलो कांदो आनी 1 किलो बटाट, पाव किलो साको चाव पिवपाक 100 रुपया दिले म्हाका दिवूंक नासले सुबेज मोडपाक. कितली म्हजी चामटी जाली जेवणा सदांच लोणचें खावप. इस्कॉलाक म्हज्या सुट्टी पडना जालो कितलो खोशी. सकाळची घराक सानमाची पडटा उंटा एक्सरसायज तुजी. कितें म्हणून ससूर देवा तकले पिडे मोजी. बाय पुरो लोक सगळे कांतार फुकट पयशे मोडिनासतना आयकतले. हां तर तुका तियात्रांनी न्हेसोंक आवडटा? होय. ह्या फुडें होय. चान्स पडलो जाल्यार? होय. ओके चल देव बरें. बाय तुजें नांव? म्हजें नांव लॅरिसा मसी रॉड्रिगीस. तुवें कसली भुमिका केल्या? मुगे एक स्पेशल एंट्री आसा तातूंत बाराबो. होय म्हणटार आमच्या स्पेशल ऑडियन्सांक तुजो धाकटो एक डायलॉग. हे तुवें म्हजी पपीची बिस्कीट चोरून खाली. चोरांक खंयची चोरून खाता तुमी? जालो मागीर तूं तांकां हात मारता आनी वता. हां हय दुखलून वयता. दुखलो. बाय तुवें कितें केलां? हांवें पाटील आनी रेणुका हाची भुरगें जावपाचो रोल केला आनी म्हाका एक कांत तातूंत आवडला. हय तो कांत आमच्या ऑडियन्साक. उगडास करून तुजो बाबा म्हज्या रडटाय. दारून बापा काळीज तुजें दुकां ही सवरोना. दोळ्या सामकार आसाय दिसताय पूण दिसना. पुरो सगलो कांत आमच्या ऑडियन्साक नाका. ते कॉपी करतले आनी मागीर ते आपण म्हणूंक लागतले. तियात्रांनी ह्या फुडें न्हेसतले? हय. आवडलां तुका? हय. बाबा तुवें कितें केलां? हांव पाटिलाचो आनी रेणुकाचो पूत. हांव तियात्रान रामू म्हणून आसा. सो म्हाका हांव व्हिलचॅराचेर बसून आसता. एक डायलॉग तुजो. लोंगड्याच्यान कसली फकाणां रे.
तूं तुजे वाटेन सारको आसा. म्हाका एक वखल मेवची ना, पूण तूं आंकवार रावन सांकवार बसतलो कितें रे. वा 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 खरेंच बाबा तूं एक कसली भुमिका केल्या. हांव ती भुरगीं भीक मागताय ते दोणा हांव स्ट्रेंजर कसो येता आनी लोकां सांगता तेंक जेवण बीन दिया म्हूण. डायलॉग कितें तरी. होय, ही भुरगीं एकाच्या वेळा जेवणाक बुकेन तोडमोत्तात, पूण आमी जनावरांक चड वालोर दिता. हें इल्लेंशें जेवण आमी ह्या भुरग्यांक घालें तर देव तुमकां देण्यांनी बोत्तलो. ओके, देव बरें कर. बाब तुजें नांव. मुगे नांव स्टीवन क्रेसेन्सियो सोजा. आनी एंथिया सवेला डोराडो. म्हणटच तुमी बरोबर कांतार म्हटलां. होय. दुयेत. चल स्टार्ट. भयणी तूं रडो नाकाय, आसतना हांव भियेना काय, सांबाळ तुजो करतलो, कितें जालें ना तर माय पाय. माय पाय फाटल्यान तूं सांबाळताय, करताय म्हजी आपुरबाय, जाताय म्हजो मायानीक पाय, तुजीच म्हाका व्हड विखाय. ओके, म्हणटच हें तुमी बरोबर कितले दीस प्रॅक्टीस केली. 15 दीस. 15 दीस. हय. आतां ह्या फुडें खंयचोय तियात्र आसा जाल्यार हांवें आपयली जाल्यार म्हज्या तियात्रान म्हणटली. हय. ओके, चल देव बरें करूं. बाई तुजें नांव. म्हजें नांव सराया मेकेला फर्नांडीस. कितें केलां. हांवें हे तियात्रान एक कातार म्हणलां, ताजें नांव पसरकान. आमच्या 4च वळी. पसरकान म्हणून म्हाका चावयताय, रस्त्यान वयतना दोडेर मोडटाय, सायकल घेवन अशी तेशी वाट आडायताय, पसऱ्या वेल्यो वस्तू उदार मागूंक येताय. वा वा वा. ह्या फुडें आनी तियात्र न्हेसतलें. हय. म्हजे बरोबर जॉर्ज गॉन्साल्वीस आसा. ताणें जायतो खान मारला आनी ह्या भुरग्यांक तयार केल्या. तर जॉर्ज, ह्या भुरग्यांक तुजो कितें संदेश. संदेश म्हणल्यार पयली फावटी ती भुरगीं थोडी तियात्र म्हणटा ते केन्नाच पळोवंक ना तांणी, म्हळ्यार थोड्यान पळयलां पूण तियात्र म्हणजे कितें तें तांकां मिनींग देखून खबर नासली आनी हांगा येवन ती खरेंच एन्जॉय जाली हें करून. ऑल्दो ती फर्स्ट टायम पयले फावटी त्या ह्या तियात्रान तांणी एक्टींग केलें. आमकां सिस्टर लिबियान बरी एक संदी मेवली आनी आमचे बाय ग्लोरिया फेर्रांव ताणें आमकां हो बरो कॉन्सेप्ट हाडून दिलो आनी म्हाका खरेंच तो कॉन्सेप्ट आवडलो आनी हांवें ह्या तियात्राक खान मारपाची म्हाका एक संदी मेवली. ग्लोरिया बाय, खरेंच सिस्टरी आनी सगळीं तुजींच नांव घेतात. तुज्याच उद्देशी हो प्रोग्राम मुखार गेला. तर हो तियात्र मुखार वता आसतनाच ह्या फुडें आमकांय तुजी गरज आसा. म्हणटच आमच्या फुडल्या कार्यावळींत तूंय वांटेकार आसतलें तेन्ना तुकाय योग आसतलो. तुका आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. पूण हांव इतलेंच म्हणटा, सिस्टर लिबियान नासली तर तियात्र फुडें वचो नासलो. तिचो सावकार मेवलो, जॉर्ज गॉन्साल्वीसाचो सावकार मेवलो, बाकी सगल्यो टिचर्स तांणी हेल्प केलो. तांकां हांव चड दिनवासी. ताका लागून हो तियात्र हांव फुडें व्हरोंक पावलें आनी हो गिफ्ट म्हाका सिस्टरीन दिला. हो तियात्राक एक हें कसो म्हाका इनाम कसो, इतलेंच म्हाका पुरो. आनी ह्या भुरग्यांकूय हांव मुखार व्हरोंक वावुरतलें. हांव सगळ्यांक ह्या खिणांत व्हड आनी व्हड यश हांव येता. बरोबर वावुरतल्यो जायत्यो टिचेरी आनी बाकीच्या सगळ्या स्टाफाक आनी सगळ्यांक. आनी इतल्यानूच आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. आता तुम्ही लहान ना मोठी झाल्या.